पणजे पुलीस स्टेशनाचे लास्ट 10 वर्सां पर्यंत ड्युटी करता. तातूंतल्यान म्हाका हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे PI सिद्धांत साहेबान म्हाका म्युन्सिपाल्टीक घातल्या एनफोर्समेंट स्टाफा बरोबर. आतां 5 वर्सां जाली हांव म्युन्सिपाल्टीक आसा. ही ऑर्डर म्युन्सिपाल्टी ही PI सिद्धांत साहेबान दिल्ली म्हाका ऑर्डर हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे. आनी ही कमिशनर अजित रॉय साहेबान म्हाका थंयसर मागयले हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे. ऑगस्ट 28, 2018 हांव थंय आसा म्युन्सिपाल्टी. टील डेट पर्यंत आसा ही म्हाजी फ्रेश ऑर्डर. ही म्हाजी फ्रेश ऑर्डर. आनी पणजे पुलीस स्टेशनार म्हाजी बिलां जाता. लास्ट 2 म्हयने जाली म्हाजी बिलां होल्ड करून दवरल्या. मनोज पेडणेकर म्हणून ड्युटी मास्टर आपूण म्हणटा तो, पण तो ड्युटी मास्टर न्ही, तो असिस्टंट ड्युटी मास्टर. ड्युटी मास्टर PSI आसा. आनी हो मनोज पेडणेकर म्हाजे कडेन 4 फावटी जालो डिमांड करता पयशांक लागून. हांव ताका पयशे दिना. ऑक्टोबराच्या 23 तारखेच्यान तो म्हाका पणजे पुलीस स्टेशनार ड्युटी दाखयता. हांवें ताका सांगली म्हाजी ऑर्डर ही म्युन्सिपाल्टीक आसा, हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे हांव म्युन्सिपाल्टीक आसा. तो सांगता आपूण ऑर्डर बिलीव करिना. म्हणजे हायकोर्टाची ऑर्डर जर हो बिलीव करिना जाल्यार फुडें कितें करपाचें. मागीर हांवें PIक सांगलें. PI निखील पालेकर साहेबाक सांगलें. साहेब म्हणपाक लागले आपूण मनोजा कडेन उलयता. मनोजा कडेन उलोवना. मागीर SDPO सुदेश साहेबा कडेन उलयलें. सुदेश साहेब म्हणपाक लागलो आपूण मनोजा कडेन उलयता. ते उलोवना. आतां काल हांवें एक ऑर्डर मारली आनी SP हेडक्वॉर्टराक दिली शेखर साहेबाक. ते म्हणले आपूण उलयता. अजुनूय तिगूय जाण ताजे कडेन उलोवना. म्हणजे तिगाय पेक्षा तो ड्युटी मास्टर असिस्टंट आसा तो उंच आसा अशें दिसता म्हाका. मागीर हें ताका भिता आसतलें SP हेडक्वॉर्टर सुद्दां. मागीर आतां हांवें परत एक एप्लिकेशन केला, एक DGPक केला आनी एक आमच्या होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टर जर कितें एक्शन घेता जाल्यार पळयता. नाजाल्यार मागीर हांवें ड्युटी सोडपाचें आनी घरा बसपाचें मनोजाक दिवन अशें म्हाका दिसता. कितलो टायम जाला तुमकां पगार दिना? 2 म्हयने जाले म्हजो पगार होल्ड करून दवरला. आनी थंय रायटर SC रायटर जो आसा सुशांत सावंत म्हणून तो मास्टर ताचे सायनी मारपाक दिना. हांवें विचारलें कित्याक मारपाक दिना. तर तूं थंयच्यान रिपोर्ट हें हाड म्हणटा, अटेंडन्स हाड म्हणटा. इतले वर्सां 5 वर्सांक एकूय दीस अटेंडन्स मागूना. मागीर हांवें हेका विचारलें कमिशनर साहेबाक, सर तुमी म्हाका रिलीव केलें म्युन्सिपाल्टींतल्यान. ते म्हणाले ना, यू आर स्टील हियर म्हणपाक लागले. ओके, आय एम स्टील हियर जाल्यार म्हाका एक फ्रेश ऑर्डर दी सर म्हणलें. तांच्यांनी म्हाका ही परत फ्रेश ऑर्डर दिली म्हाज्या नांवाची. ही सुद्दां व्हरून दाखयलें जाल्यार सुद्दां तांच्यांनी अजून म्हजो पेमेंट करूं ना. 2 म्हयने जाले पेमेंट होल्ड करून दवरला. कमिशनरान पासून काय एक्शन घेवना म्हणटा? कमिशनरान तांकां ही ऑर्डर धाडली. ऑर्डर धाडून पासून ना, कांयच ना. आनी तुमी हेका मेयराक बी मेळ्ळे? मेयराक मेळ्ळें. मेयरान सुद्दां ऑर्डर तो तेन्नाच सांगलें टायप मारून धाड तिजी म्हणून. मेयराक मेळ्ळें. मेयर म्हणपाक लागलें पेमेंट आतां ते घालता न्हू, आपूण उलयता म्हणपाक लागलो. मेयरांनी कांय सांगलें ना. पूण कमिशनर म्हणटा तूं अजुनूय हांगाच आसा म्युन्सिपाल्टी करून. ती ऑर्डर सुद्दां हायकोर्टाची सांगून पासून तुमकां पेमेंट दिना? हय. हो पुलीस कॉन्स्टेबल आमची ड्युटी घालता तो पुलीस कॉन्स्टेबल मनोज पेडणेकर. आनी SC रायटर म्हणून सुशांत सावंत आसा तो बिलां करपी. पयलीं हांव बिलां करतालें. 4 वर्सां हांवें बिलां केल्लीं. 19 भुरग्यांची हांव बिलां करतालें. पूण तेन्ना हवलदार दुसरो आसलो, ड्युटी मास्टर साई म्हणून आसलो. तो प्रत्येक भुरग्या कडल्यान 1,000 घेतालो. जेन्ना ऑफिसान कळ्ळें न्ही तेन्ना हांवें सगळें तुमकां पगार मेळपाक तांकां ब्रायब दिवचें पडटा. तशेंच जालें न्हू सर. आतां आमचे कडल्यान प्रत्येक भुरग्या कडल्यान 1,000 घेवपाक लागलो. साई म्हणून आसलो ड्युटी मास्टर. मागीर हांवें सिद्धांत साहेबाक सांगलें PI, सर म्हाज्या नांवाची ऑर्डर आसा, SP नॉर्थांतल्यान ऑर्डर काडल्या मास्टर रोल अटेंडन्स प्रेझेंटली हांवें पळोवपाची म्हणून. पण भुरग्यांच्या नांवार म्हज्या नांवार म्हटल्यार भुरग्या कडल्यान हो पेमेंट घेवन खाता 1,000. तेन्ना म्हजें नांव घालून जावपा खातीर नाका म्हाका म्हणून हांव रिजायन दिता आनी हांवें रिजायन दिली. मागीर बिलां करूं ना. तेन्नाच्यान हो सुशांत करता बिलां आनी अरेस्ट करता म्हाका. खूब अरेस्ट. तुमच्या पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा पुलीस डिपार्टमेंटानूच पुलिसां कडसूनच ब्रायब घेवप चल्ला? हय घेता. आतां हो मनोज कितल्याच भुरग्या कडल्यान घेता. म्हज्या बरोबर एक म्युन्सिपाल्टीन एक भुरगो आसा, ताजे कडल्यान सुद्दां 2 वेळा पयशे घेतला म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. जर हे पुलिसां कडसूनच ब्रायब घेता जाल्यार बाकी लोकां कडसून ब्रायब घेवचें ना? घेता. आमी पळयता न्हू सर, आमी पळयता. आमकां इतलो हें आसता जाल्यार भायल्या लोकांकूय घेतात न्ही ते. मॅडम म्हाका तुमकां पेमेंट कोण दिता? कॉर्पोरेशन पेमेंट दिता की पुलीस स्टेशन? कॉर्पोरेशनाक हांव एनफोर्समेंट स्टाफा बरोबर घातला. म्हाका पुलीस स्टेशनाक होम मिनिस्टरा कडल्यान आमकां पेमेंट येता. आतां मनोज कितें डिमांड करता तुमच्या कडेन पयशे? मनोज 4 फावटी म्हाजे कडेन 10,000 मागले पण हांवें तांकां दिवना. म्हजे कडेन रिकॉर्डिंग आसा. फोना वयल्यान तो मागतालो ते म्हजे कडेन रिकॉर्डिंग आसा. हांवें ना म्हणलें. म्हज्या बरोबर आनी एक स्टाफ आसलो म्हज्या बरोबर, ताजे कडेन पयशे मागतालो. ताणें 2 फावटी दिला. एकदां गाडयेचो इन्स्टॉलमेंट भरपाक आनी एकट्या भुरग्याचो बर्थडेक लागून ताणें सांगलें म्हाका. आतां CMाक सांगला पळय विजिलन्स जेन्ना हें केलेलें पळय जाल्लो पळय तेन्ना कितें जर हें ड्रायव म्हाका जाल्यार आपल्याक सांगचें. WhatsApp नंबर दिलो तेंच्यांनी. हांवें तांकां केला WhatsApp केला. म्हाका कांय एक्शन ना. कांय एक्शन जावना सर.
व्हॉट्सॅपाचेर पळयला तांचे मॅडम म्हाका सांग 10,000 कित्या खातीर मागतलो तूं आतां हांव नको सर कित्याक 10,000 तुवें विचारूंक ना तुमकां सॅलरी रिलीज करतात काय सांगना न्हू सर तो 10,000 मागता प्रत्येक फावटी 4 वेळा मागले पूण हांवें दिवना ताका केन्नाच दिवना तुमी ना एकदांय दिवना आनी वयल्यान सांगता तुजे स्वताचे दी हां कपडीतले बीन दिनाका पडायल्यार तुजे दी म्हणटा म्हजे कडेन पयशे ना न्ही आतां 2 म्हयने हो पेमेंट ना म्हाका ना लोनार मागतलो की डायरेक्टली अशी कितें सर पैसे लोनार मागतलो की कॅश कॅश मागता आपल्याकूच अशें म्हणून आतां कित्याक हांव नको पण हेच्या पयलीं जे भुरगे थंय घालतालो तांकां तो तुमकां जर म्युन्सिपाल्टीनूच रावपाक जाय न्हू जाल्यार बऱ्या ड्युटी बऱ्या पोस्टार रावपाक जाय थंयसर काम चड ना न्हू म्युन्सिपाल्टी जाल्यार नायटी बिटी ना न्ही म्हणून तूं आपणाक पयशे दिना हे भुरगे थंय रावपाक जाय म्हणून पयशे दिताले पण म्हाका नाका कित्याक म्हजी ऑर्डरच हायकोर्टांतल्यान थंय आसा न्ही हायकोर्टाची ऑर्डर तो बिलीव करना म्हणटा पळय म्हणजे नाव कितें सांगता तुमी म्हजें नांव मंदा तुळशीदास नाईक आनी डेजिग्नेशन कितें एलएचजी असिस्टंट सेक्शन लिडर